New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. प्रुडेंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां परतून एकदा सगळ्यांक मनापासून येवकार. प्रुडेंट मिडियाचे हॅलो दोतोर कार्यावळ म्हणजे वैजकी मळावयले नवे नवे तंत्रगिन्यान तशेंच नव्या विशयांची तुमकां सगळ्यांक एक तोंड वळख जावची, तशेंच तुमच्या मनात जे भलायकेचे प्रश्न आसा ताचे विशीं तुमकां माहिती मेळची म्हणून हो एक केल्लो प्रामाणीक प्रयत्न. आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर शीला गुप्ते, ज्यो गोंयच्यो नामनेच्यो ऑब्स्टेट्रिशियन आनी गायनेकोलॉजी म्हणजे बायलांच्यो तज्ञ दोतोर. हाच्या पलीकडे तांची अशी खाशेली वळख आसा की त्यो फिटल मेडिसिनच्यो एक तज्ञ डॉक्टर जावन आसात आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर शीला गुप्तेन आपले शिक्षण केंद्रीय विद्यालय नाशिकच्यान घेतले. तशेंच तांणी फुडें MBBS ची पदवी नाशिक युनिव्हर्सिटींतल्यान घेतली. तिणें मास्टर्स इन ऑब्स्टेट्रिक आनी गायनेकोलॉजीची पदवी मेळयल्या. फाटलीं 15 वर्सां डॉक्टर गुप्ते म्हापसान प्रायवेट प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. एक अतिशय इंटरेस्टिंग असो टॉपिक जो आयचो आसा म्हणजे आयचो विशय आसा तो म्हणजे फिटल मेडिसिन. म्हणजे डॉक्टर शीला गुप्ते आज आमचे बरोबर आसात. खरें म्हणजे बायलांचे जे चड करून प्रेग्नंट असतात त्या वेळार तांकां काय वेगवेगळ्या अवस्थांतल्यान वचचें पडटा आनी कांय वेळा अशें दिसून येयलां की कांय दुयेंसां अनुवंशीक आसतात, जशें आमी डावन सिंड्रोम म्हणटात किंवा न्युरल ट्यूब डिफेक्ट म्हणटात किंवा थॅलेसेमिया, अशी कांय दुयेंसां आसतात जी अनुवंशीक असतात. अशी जी रुग्ण म्हणजे बायलां आसता म्हणजे जे गुरवारपणां आसतात तांच्यान एक वेगळ्या तरेचे तपासणी आसता, वेगळ्या तरेची तांकां माहिती जाणा जावपाक आसता किंवा तांच्या मनान एक भंय आसता, एक शंका आसता किंवा कांय जाणांच्या घरान दुर्दैवान अशी भुरगीं असतात तांकां एक दुसऱ्या प्रेग्नन्सी आपल्याक अशें दुयेंस जावं शकता आपल्या भुरग्याक, जालें जाल्यार जावपाचे चान्सीस कितले किंवा जावं नये म्हणून कशें प्रिव्हेंशन घेवं शकता म्हणजे कशा रितीन हे कंट्रोलान दवरूं शकता, अशा वेगवेगळे विशय ह्या आमच्या आयच्या विशया कडेन निगडीत आसात. म्हाका दिसता डॉक्टर हो एक ऑफ द ट्रॅक म्हणजे ते आमचो सदचो जो बाकीचे जी दुयेंसां आसतात म्हणजे काळजाची दुयेंस म्हणून येता, डायबिटीस म्हणून येता, ह्या विशया पासून मातसो वेगळो असो विशय आज आमी निवडला. कारण प्रुडेंट मिडियाची हॅलो दोतोर ही कार्यावळ सदांच तुमकां आनीक चड किंवा समथींग एक्स्ट्रा देन आनी इवन एट टायम्स यू हॅव बीन गिवन द सुपर स्पेशलिस्ट एडवायस हे ह्या माध्यमांतल्यान दितात. मातसो डॉक्टर आयचो जो विशय आसा ताका धरून तुमी थोडक्यान आमच्या लोकांक मातशें स्पश्ट करून सांगे फिटल मेडिसीन म्हणजे कितें. पळय, तुमी सांगिल्ले प्रमाणे हो एक तसो नवीन विशय आसा आनी हो हालीं ह्या गेले 10 ते 20 वर्सां भितरूच डेवलप जाल्लो विशय आसा. फिटस म्हळ्यार कितें? फिटस म्हळ्यार आवयचे पोटांत भितर जे वाडटा तें भुरगें. आतां पर्यंत आमी कशें आवयचेच चॅकअप करताले, भुरग्याचोय चॅकअप जातालो पण तो भुरगें मेन फोकस जो आसा तो भुरग्याचेर नासतालो. फिटल मेडिसिनांत कशें आसता, जे भुरगें पोटांत वाडटा पळय त्या भुरग्याचो सगळ्या प्रकारान चॅकअप जावचो. म्हणजे तातूंत कसलो दोश, कसले व्यंग, कसले डिफेक्ट्स जे जन्मा पासूनच आसूंक शकतात, जावं कसले हँडिकॅप फिजिकल किंवा मेंटल हँडिकॅप, हे सगळे जावचे न्ही. आनी आसा जाल्यार तेचो निदान जावचो आनी ताचे बद्दल कितें उपाय आसा काय ना हें पळोवचें. ती भुरग्याची वाड सारकी जाता काय ना, पुराय 9 म्हयने पोटान आसचें भुरगें तें टायमाची पयलीं जावची न्ही कित्याक तेचेय कॉम्प्लिकेशन्स आसतात. सो हे सगळें चॅकअप करून तेजे एक 9 म्हयने जावन एक हेल्दी भुरगें जेका फूल पोटेन्शियल आसा, कसलोच हँडिकॅप ना, व्यंग कसले ना, असले भुरगे जावचे हे हो फिटल मेडिसिनाचो उद्देश. आनी हो थोडोसो नवो विशय आसा. आतां पर्यंत चडसो फोकस आवयच्याच हेल्थाचेर आसतालो. आवयचें हेल्थ इम्पॉर्टंट आसाच, पण त्या बरोबरूच भुरगेंय हेल्दी जावचे. आतां मातसो फोकस आतां चड भुरग्याचेरूय आसा, ताका फिटल मेडिसीन अशें म्हणटात ह्या विशयाक. म्हणजे गोंयान एक अतिशय म्हत्वाची गजाल की तुमच्या सारखे तज्ञ डॉक्टर गोंयान उपलब्ध आसात. कारण हो विशय इतको नवीन आसा की हाचे विशीं लोकांकय चडशें खबर ना आनी तशें पळोवपाक गेल्यार वैजकी मळार सुद्दां हाचे विशीं चड जाणविकाय ना अशें म्हणपाक म्हटल्यार योग्य जातलें. डॉक्टर म्हाका एक तुमी सांगा की म्हणजे अश्यो कांय केसीस आसतात, फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां सांगले आनी तोच म्हणजे जर लिंक फुडें व्हरत जाल्यार अशीच कांय केसीस आसतात की जांकां परत परत रिकरंट हॅबिच्युअल एबॉर्शन जातात, म्हणजे परत परत ते म्हणजे गर्भपात जाता. अशा वेळार सुद्दां आनी म्हणजे तांकां अशें दिसून आयलां की कांय वेळा गर्भानच दोश आसतात. पण अशा प्रकारचो गर्भ कित्या खातीर जाता किंवा ताची तपासणी पयलींच करूं शकता काय कितें, किंवा हाची तपासणी पयलीं केल्यार आमी फर्दर म्हणजे दुसरे फावटी तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन किंवा गर्भपात जावं नये म्हणून कशा रितीची म्हणजे बाबा काळजी घेऊ शकता किंवा टेस्ट करू शकता
हाचे विशयी माहिती करून दिवपाची ही आयची कार्यावळीची मोख जावन आसा. म्हणजे हे लोकांक एकदां कळचें म्हणून सांगता. तुमच्यान आमकां फोन करूं येता 24904444 आनी 24904445 ह्या दोनां पैकी एका नंबराचेर फोन करतना परतून एकदां याद करता, घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज सामको कमी करात आनी फोन करात. फोन स्पश्ट करूं येतात. परतूच सांगता की आयचो जो विशय आसा तो म्हणजे गर्भ, जो भुरग्या आवयच्या पोटान भुरगें वाडटा ताका कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा पयलींच्या भुरग्याक जर प्रॉब्लेम आसा जाल्यार अशी दुयेंसान किंवा असो जो म्हणजे हेरिडिटरी अनुवंशिकता आसता ती फुडल्या भुरग्याक जाल्या किंवा जावपाचे चान्सीस कितें आसा किंवा जाल्या जाल्यार कशी डिटेक्ट करूं येता. ह्या विशीं तुमचे जे प्रश्न आसात ते आमकां मुजरत विचारात. ऑलरेडी कार्यक्रम सुरवात जाल्लो आसा, तुमच्यांनी प्रश्न विचारूं येता. डॉक्टर म्हाका एक सांगात की तुमी आतां पळय हे फिटल मेडिसिनची ही नवीच शाखा म्हणून येता की गोंयान कार्यान्वीत केली आणि ते करतना अपार्ट फ्रॉम जो आमचो रेग्युलर रुटीन जो आमचो ऑब्स्टेटिशियन किंवा बायलांचो तज्ञ दोतोर जे युज्युअल केअर दिता ताच्या पासून हाव यू आर म्हणजे तुमचो स्पेशलायझेशन कितें आसा आनी वॉट यू ऑफर. म्हणजे बाबा हे तुमचे कडेन जर समज एखादी बायल मनीस आयली, आमी लेट्स टेक फॉर ग्रांटेड की एखादी मनीस आयली की जेच्या फॅमिलीन कोणाक तरी एक अनुवंशीक दुयेंस आशिल्लें वीच यू फील कॉमन, जाल्यार हाव यू गो हेड. म्हणजे अशा पेशंटा कडेन तुमचो अप्रोच कसो आसता आनी वॉट आर द टेस्ट किंवा वॉट आर द पॅरामिटर्स यू कन्सिडर. हय, हेंय सांगता. एखादे म्हणजे ज्या फॅमिलीत कसले दुयेंस आसा तेंय सांगता, पूण तेजे भायर सुद्दां ज्या फॅमिलीत कसलोच दुयेंस ना बरोबर अशें सुद्दां प्रत्येक गुरुवार बायलांनी खरें म्हणजे ही टेस्ट करून घेवप. कित्याक जरी थोडे डिफेक्ट्स अनुवंशीक असतात तरी खुबशे म्हणजे बहुतेक डिफेक्ट्स असे असतात खंय फॅमिलीत कसलीच हिस्ट्री ना, कोणाकूच कसले प्रॉब्लेम जाल्लो ना, तरी अकस्मात ह्या भुरग्या भितर प्रॉब्लेम आसूंक शकता. ते सुद्दां आमी ताका सुद्दां एड्रेस करूंक शकतात. जी साधा चेकअपासाठी आम्ही वतात पळय, बायलां जी वतात डॉक्टरा कडेन, बाकीचे ब्लड चेकअप जे करतात, शुगर चेक करतात, ब्लड ग्रुप टेस्ट करतात, HIV ची चेकअप करतात, हे सगळे चेकअपा बरोबर एक साधारण जेन्ना 12 आठवड्याचे म्हणजे 3रो म्हयनो जेन्ना सुरू असता तेन्ना 3ऱ्या म्हयन्याचेर थोडे स्पेशल टेस्ट जर केले, एक ब्लड टेस्ट असता, त्या ब्लड टेस्ट आमी डबल टेस्ट म्हणटात, डबल मार्कर टेस्ट अशें म्हणटात, ती टेस्ट केली आणि एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड असता. तर 11 ते 13 आठवड्या भितर म्हणजे 12 आठवड्याचे 3रे म्हयन्याचेर जर तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट करून घेतलो आणि हे दोन्ही अल्ट्रासाउंड आणि ब्लड टेस्ट हे दोन्ही जर जे रिझल्ट असतात ते हे करून एकत्र करून कोरिलेट करून आम्ही बहुतेक डिफेक्ट्स जवळजवळ 90% डिफेक्ट्स आम्ही 3रे म्हयन्यातच डिटेक्ट करूंक शकतात. अपार्ट फ्रॉम रुटीन जे आमी टेस्ट करतात किंवा म्हणजे ब्लड ग्रुप म्हणा किंवा हेपेटायटीस म्हणा, कामिणीचे दुयेंस किंवा हाचे बरोबर ही तुम्ही सांगले की डबल मार्कर टेस्ट. ही डबल मार्कर टेस्ट कशा रितीन करता आणि व्हॉट इज द दिस सिस्टम. जशी ब्लड टेस्ट आसा तशेंच ब्लड घेवप असता, पण तेजे लॅब्स थोडे स्पेशल लॅब्स आसात. साधारण एक 1000 रुपयाची ही टेस्ट असता आणि ताजो रिपोर्ट तुमकां एक 3-4 दिवसां भितर रिपोर्ट मेळटा. तर हो रिपोर्ट आणि सोनोग्राफीचो रिपोर्ट. सोनोग्राफीत स्पेशली कितें पळयतात, भुरग्याचे नाकाचे हाड नेझल बोन म्हणटात आणि मानेची फाटली कात जी असता पळय थंय इल्लेशें उदक असता, सगळ्या भुरग्यांक असता, ताका इंग्लिशान न्युकल ट्रान्सलुसन्सी असो शब्द आसा. तर हे ती थिकनेस कितली आसा पळयतात, कितले उदक आसा पळयतात आणि बाकीचे बहुतेक अवयव 3रे म्हयन्यापर्यंत भुरग्याचे सगळे तयार जाल्ले असतात. दोन्ही हात, पाय, मेंदूचो बरोचसो भाग, चेहरे, दोन्ही डोळे, पोट, मुताची पिशवी, फाटीचो कण्याचो बहुतेक भाग, म्हणजे हार्टाचो बरोचसो पार्ट हो 3रे म्हयन्या भितर सगळे तयार जाल्ले असता आणि हे सगळे अवयव सोनोग्राफीचेर बरे भशेन पळोवपाक मेळटात. हातूंत जर कसलो डिफेक्ट आसत किंवा बरेचशे क्रोमोझोम्स डिफेक्ट असतात जशे की डावन सिंड्रोम आणि आनीकय थोडे आसात, हे सगळ्या विशयी आमकां जवळजवळ 95% म्हणजे 100तल्यान 95% आमी डिटेक्ट करूंक शकतात. एटलिस्ट ते जावपाचो रिस्क आसा काय ना हे तरी आमकां कळूंक शकता. आणि समज रिस्क हाय रिस्क आसा अशें दिसलें जाल्यार आनी फुडें थोडे टेस्ट आसात जेजे वयल्यान ते कन्फर्म करूं येता. म्हणजे एखादे भुरगे मागीर आता ते इतक्या वय ताजे म्हणजे इतको जो जेस्टेशन पिरियड आसा की आता काय करपाक मेळना अशी अवस्था येवच्या पयलींच 12 आठवडे किंवा 13 आठवडे पर्यंतच तुमच्यान जर हे बरेचशे गोश्टी तुमकां कळ्ळ्यो जाल्यार आवयकय बरें जाता आणि एकदा फॅमिलीकय बरें जाता. कारण खुबशे कडेन कितें आसता ते एक मागीर ते म्हणजे ते भुरगे लादले जाता, म्हणजे ते फॅमिलीन ते मागीर पळय आमच्या नशिबान अशें आशिल्लें अशें म्हणपाचे ऐवजी जर योग्य वेळार योग्य तपासण्यो केल्यो जाल्यार बरीचशी माहिती मेळूं शकता आणि त्याच्या आधारार
डिसिजन फुडले घेवंक शकता. म्हणजे समज तो कसलो क्युरेबल हे आसा, म्हणजे ताका त्या दोशाक कसले ट्रिटमेंट आसा जाल्यार आमकां तितलो वेळ आसता की हे ट्रिटमेंट खंय जावंक शकता. समज गोंयांत जायना जाल्यार मुंबय, बेंगलोर, दिल्ली सारख्या जाग्यार जावंक शकता. सो थंय वचून तेंच्यांनी डिलिव्हरी करूं येता. म्हणजे डिलिव्हरी हांगा करून भुरगें थंय व्हरूंक शकता काय थंयच वचून डिलिव्हर जावपा, अशे थोडे हार्ट डिफेक्ट समज आसात जे डिलिव्हर जातकूच तेची ट्रिटमेंट जावपा जाय, 24 वरां भितर जावपा जाय, जाल्यार आमी त्या प्रमाणे तांकां हें दिवंक शकता, एडवायस दिवंक शकता खंय वचूंक जाय, कितें करूंक जाय. थोडीं दुयेंसां असतात जेका ट्रिटमेंट ना, तर एटलिस्ट आवय बापायची मनाची तयारी आसता. आनी थोड्यांक जर समज अगदी मेजर मेंटल हँडिकॅप जातले किंवा खूपच हँडिकॅप भुरगे जातले, तर थोडी पेरंट्स अशे डिसिजन घेतात की आमकां हें भुरगें नाका समज, जाल्यार टर्मिनेशन जर करपा जाय तरी तांकां बरोच टायम आसता. आनी तें भुरगें आवयक तेजी मुवमेंट्स कळची पयलीं, हे करचे म्हणजे ते भुरगें व्हड जावचे पयलीं तेजें टर्मिनेशन जावंक शकता. थोडे पेरंट्स अशे डिसिजन घेतात की ना, आमकां देवान जशें दिलां तें आमी एक्सेप्ट करतात, पूण तेंची मनाची तरी तयारी जाल्ली आसता, फॅमिलीची तयारी जाल्ली आसता. डिलिव्हरी जाले नंतर जर एकदम इमिजिएटली डिफेक्टीव भुरगें पळयलें, आवयकूय शॉक जाता, ती डिप्रेशनान वता, तो ती परिस्थिती उद्भवना. म्हणजे घरचे लोक प्रिपेर्ड असतात. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो या, आय एम फ्रॉम थिवीम. माय डॉटर नो, शी गॉट अ चाइल्ड ऑफ 5 year old. मातसो टीव्हीचा आवाज कमी करा मॅडम. Okay. Yeah. I thought you won't be able to hear. No. Okay, my daughter has a child of 5 years, but now in December, she got a miscarriage of 2.5 months. She got polycystic ovaries. So I am worried now, will she be able to conceive? Okay. जस्ट वन मिसकॅरेज, एकूच एबॉर्ट जालें जाल्यार व्हडलें कांय प्रॉब्लम ना, अशें जावंक शकता. ताचे बद्दल खूब काळजी करपा सारकी गरज ना. पण जर तिका पॉलिसिस्टीक ओवरीज आसात तर तिका परत गुरवार जावपाकूय प्रॉब्लेम जावंक शकता. आनी थोडेशे पॉलिसिस्टीक ओवरीज गुरवार जाले नंतर मिसकॅरेज जावपाचोय चान्स मातसो चड आसता. पूण पॉलिसिस्टीक ओवरीजाक ट्रिटमेंट खूब बरे भशेन करूं येता. तिणें वजन आपलें कमी करचें, एक्सरसायज मातशें वाडोवपाचो, डायटाचेर कंट्रोल दवरचें, आनी हें सगळें जर करीत जाल्यार पॉलिसिस्टीक ओवरीज इजिली ट्रिटेबल कंडिशन आसा. आनी सेकंड गुरवार पण ट्राय करचे पयले ताणें पॉलिसिस्टीक ओवरीजाचें ट्रिटमेंट पयलीं करचें. वजन देंवोवपाचो, एक्सरसायज कसले करप, ताजे साठी टॅबलेट्सूय आसात. डॉक्टराचो सल्लो घेवन तेजे थोडे टॅबलेट्सूय घेवपा मेळटा, वखदां घेवं येतात. आनी लायफस्टायल चेंजीस जर करत, व्यायाम वाडयलो, हे केलो जाल्यार पॉलिसिस्टीक ओवरीज ट्रीट जावंक शकता. अच्छा, म्हाका दिसता डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर. हॅलो आयको येता? हय, कोण मारिया बाय गो? डॉक्टर, मुगे एक नातू आहा 10 महिन्याचो. हय, तो बांबोल जाल्लो. हय, आनी तो आतां एस बोलाकीन बरो आहा, पूण जेवपा खावपाक पुस्ताय कोता, आनी तेगे कान मातशे दोनी कान बुडिता. म्हण तेका दोग जाण स्पेशलिस्टान दाखयले कानाचे, पूण ते कांय बरें पडना. आनी ते पयलीं दोतोर काना तेल घालून लायताले, आतां कांय घानाय. आनी तेका कित केल्यार बरें जाता तेगे काना लागून? मारिया बाय, आतां आयचो जो विशय आसा पळय ते सांगला. म्हणजे आयचे जे एक्सपर्ट आमी आपयल्या न्हय, ती म्हणजे भुरगे पोटान वाडटना ताका जर कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा जाता जाल्यार ते कशा रितीन आमी पयलीं आमकां कळूं शकता. म्हणजे कशे टेस्ट आसतात ताचे विशीं मातशी अदीक म्हायती करून घेवपा खातीर तुमचो कांय दोश ना. म्हणजे आयचो जो टॉपीक तो मातसो असो वेगळो म्हणून. हय, आमकां केबल ना दोतोर, म्हाका हांवें बेश्टो मारलो तुका फोन. हा बेस्टच मारला तू, अंदाजान मारला म्हाका. मारिया बरें हुशार मगो तूं. बरें, पण डॉक्टर तुमचो प्रश्न हांव मातसो मॉडिफाय करून घेता. डॉक्टर, हय, म्हणजे तुका उत्तर मात आयक पण. बरें डॉक्टर, समजा अशें कांय हियरिंग डिफेक्ट आसूं शकतात जे गर्भान आसा, गर्भ आसा त्या भुरग्याक म्हणजे आसूं शकता, वीच यू कॅन डिटेक्ट, किंवा ते तुमकां कळूं शकता अशें, किंवा म्हणजे होच टॉपीक मातसो, हो सब्जेक्ट घेवन मातसो फुडें व्हरता.